साक्रामेंतान रावलेल्या जेजू, तुझे सरशी ह्या वेळार आमी आयल्या, विसव घेवंक आमी आयल्या, तुज्या सांगाता वेळ सारूंक आमी आयल्या. आमकां तुज्या गोपान घे, आमी तुका शरणा येता, आमकां मानून घे. आमची भेट आमी अर्पिता, ती तूं मानून घे, स्विकार कर दुनिया. हे सांजे तुका भोजूंक आनी वंदूक आमी आयल्या, कित्याक तूं आमचो देव, तूं आमचो सोमी, तूं आमचो राय. तुका परनिपाट नमस्कार करून देवाच्या वैभवान आमी भितर सरूंक सोदता. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बळान आनी शक्तीन तुका परनिपाट नमस्कार करूंक आमी आयल्या. Lord, we come to you once again to worship you and to adore you in the most blessed sacrament.
Accept us, O Lord. Receive our adoration. आमची मान भागावन सगळीं आमी ह्या वेळार भोव पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या जेसूक आमच्या सुमयाक आमी मान भागावन नमस्कार करुया. Let us bow our head in adoration. Namaskar tuka kurta, Bóg amco tuka dita. Namaskar tuka kurta, Bóg amco tuka dita. जेजू तूं शांतीची झर. तुका नमस्कार करता हांव, तुका वंदिता हांव तेन्ना हीच शांती आमचेर येता. कम टू मी एंड आय विल गिव यू रेस्ट. म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. हांव तुमकां विसव दितलों. तूं शांतीची झर. तुजेशी ह्या वेळार आमी आयल्या. तुका भजूंक, तुका वंदूंक, विसव सोदूंक तुजेशी आयल्या. हें भजन गीत गावन आमची भजवण आमी चालू दवरुया. आमची नदर ह्या वेळार जेजूचेर भोव पवित्र साक्रामेंतान आसूं. आमची नदर थीर ह्या उंड्याचेर, ह्या उंड्याच्या रुपान आसलेल्या जेजूचेर दवरुया. ताका भजुया, ताका वंदुया. जेजू 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 जेजू. शांतीची तूं जोर आमचे भितर. शांतीची तूं जोर आमचे भितर. सदांच ती वावती दवर. सदांच ती वावती दवर. जेजू 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 जेजू. जेजू जेजू जेजू. जेजू जेजू जेजू. काळजाची शांती आमचेर रोखय. काळजाची शांती आमचेर रोखय. दीस राती आमकां तूं दी. दीस राती आमकां तूं दी. जेजू जेजू जेजू. जेजू जेजू जेजू. बापाची शांती आमचेर रोखय. बापाची शांती आमचेर रोखय. झुजाची मोडा उबोय. झुजाची मोडा उबोय. जेजू जेजू जेजू. जेजू जेजू जेजू. शांतीच्या रोसत्यान आमकां चलोय. शांतीच्या रोस
रस्त्यार आमकां चलोय. सासणाचे शांतीक शांतीक पावोय. सासणाचे शांतीक शांतीक पावोय. जेजू 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 जेजू. Come to me, I will give you rest. म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलों, हांव तुमकां विसव दितलों. विसवाची गरज कोणाक? विसवाची गरज जी कोण थकल्यांत तांकां. Those who are tired, they need rest. तूं थकलाय? Are you tired? Look at Jesus and tell him that you are tired. तूं जरी जर कांसार जालाय, थकलाय जाल्यार सांग जेजूक, ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान ताचेर नदर दवरून सांग, सायबा हांव थकलां. थकलां वावर करून. सायबा हांव थकलां हांगा थंय धांवून. सोमया हांव थकलां पिडेचेर दुयेंसाचेर झूज मांडून, वखदां घेवन दोतोराशी धांवून. जेजू हांव थकलां. दुयेंत आसलेल्या म्हज्या घरच्यांची सेवा करून हांव थकलां. म्हज्या मोगाची मनशां जीं कोण बरीं नात, त्रासान पडलेलीं आसात वा दुखी आसात, तांचें चिंतून चिंतून सोमया हांव थकलां. म्हज्या शेजाऱ्यां लागीं, म्हज्या घरच्यां लागीं झगडी करून करून सोमया हांव थकलां. समाजान जातल्या वायटाचेर निशेध मारून मारून दुनिया हांव थकलां. दुसऱ्यांची बोगलाटां घेवन, दुसऱ्यांची उतरां आयकून दुनिया हांव थकलां. पातकान दुनिया हांव थकलां. पातकाचेर झूज मांडून त्या पातकांतलो भायर सरूंक प्रयत्न करून करून हांव थकलां. बरेपणाची वाट पळोवन पळोवन सोमया हांव थकलां. म्हजें शिकोवप करून आनी दुसऱ्यांक शिकोवन दुनिया हांव थकलां. ह्या महामारीच्या वेळार जायत्यांची कामां वचून थोड्यांची कामां चड जाल्या. काम करून करून दुनिया हांव थकलां. जायते जाण बेकार आसात. बेकारपणान एका वावराची वाट पळोवन पळोवन म्हाका जॉब मेळटलो म्हूण रावून रावून दुनिया हांव थकलां. पळय जेजूक आनी सांग ताका तूं कसो थकलाय. हाव आर यू टायर्ड? तूं थकलाय?
Are you tired? जाल्यार हीच उतरां आयक. Come to me and I will give you rest. म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. जेजूशी येयात. जेजू तुमकां विसो दिता. ह्या वेळार खंयसरूय आमी आसूं, ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमचे मुखार हाजीर आसलेल्या जेजूक पळयोवन आनीक एक पावटी सांग ताका. टेल हिम अबाउट युअर टायर्डनेस. लागल्या ओतम्या जेजूशी येया. Nasrone sorile mio radoshi zaya. Tak laglia otmia Jezusi eya. Suko naslole sorile mio radoshi zaya. तुझेशी येता जेजू, आमचेशी तू राव जेजू. तू एकलोच आमचो विस्वास, तू आमचो विस्वास. तुझेशी येता जेजू, आमचेशी तू राव जेजू. तू एकलोच आमचो विस्वास, तू आमचो विस्वास. Come to me, all you who are tired, and I will give you rest. What words of comfort from the Lord. Usually we see, we look out, we search where we can find a comfort when we are tired. And the Lord is here with His open arms, inviting us, saying, come to me, I will give you rest. If you are thirsty, I will give you drink. If you are tired, rest with me. Words of comfort. Words that give solace to a tired heart, to a tired mind. Everybody in this world looks for a comfort.
Everybody wants to find a way from this tiredness, from this busy schedule. We are tired working day in and day out. We are tired giving ourselves in the service of others. We are tired in speaking about good things and bad things to others. We are tired day in and day out of admonishing, of speaking ill, of telling things that are untold of others. We are tired of the bickerings that is going on around us. We are tired of the work pressure. We are tired of people nagging at each other. We are tired of the jealousies. We are tired sometimes of life itself. All pessimism surrounds us sometimes. And from nowhere or from somewhere comes words of comfort from the Lord. Come to me, all you who are tired, and I will give you rest. Yes, Lord, that's the rest we require. To be with you at this moment is a great, great blessing for all of us. It's a grace that you give for all of us. It's an opportunity to be with you at this moment. The world is busy. All are busy. Some are busy in taking over what is left. Some are busy after power. Some are busy in destruction. Some are busy in having their own prime areas. Some are busy in having power for themselves. Some are busy in authority. Some are busy in doing good things. The world is busy. And it's you who tells us, come, come. Do not delay. At times, maybe we do not understand. But the words of solace that comes from you to say, and I will give you rest. There's nothing greater than this. To find rest. We need not search for it. We have to come and sit at your bosom, just to be by your side. It's you who unfeathers all the tensions in our life. It is you who calms our nerves. It is you who gives us that comfort level. Thank you. Thank you, Lord, for everything that you do day in and day out. Thank you for the beautiful day that you gave us today. We are not worthy, yet you give us a beautiful day. As we rise, so many things we hear, so many things we see, so many things we speak. All your graciousness for us, your generosity. Thank you, Lord. Thank you for the people that we have encountered today, for the people who have encouraged us, people who have spoken good things. Thank you, Lord, for keeping us safe and sound. There are many people who have met with accidents, but you have kept us safe and sound. It's you who have said, I will give you rest, and you have given us. Thank you for this moment. A few hours back, there was no current.
everything was in doldrums, yet you made it a point to see that we adore you at this moment. It's your graciousness, Lord. Thank you. Thank you for helping us day in and day out, showing us that it's through you that we can receive rest. Thank you for this generosity. Thank you and praise you, Lord. तुझेशी येतो जेजू, आमचेशी तू राव जेजू. तू एकलोच आमचो विश्वास, तू आमचो विश्वास. तुझेशी येतो जेजू, आमचेशी तू राव जेजू. तू एकलोच आमचो विश्वास, तू आमचो विश्वास. Lord, I come before you today at this moment. I thank you for your invitation, for your offering of rest. When I look into my life, there are a lot of things that are going on. Sometimes I don't even know that I am tired. But you know, Lord, you call me to you. I thank you, Lord, for this invitation to rest in your comfort, in your safety, so that whatever may be going on around, you will be enough for me. So whether I have everything that I want, or even if I don't have anything that I need, you will be enough for me. Lord, so many times I have rejected your invitation of rest, and I have taken it upon myself to work and work and work. Or even if I am not working, to worry and worry. So many times I have not trusted in your plan, thinking that I could do things according to what I wanted, and worrying more when things did not go my way. Lord, today you call me to surrender to you, to rest in you, to let you do the work through me. Lord, help me to realize that you alone are enough. And when I forget, remind me, Lord, the way you reminded your disciples by saying,
I will be with you always, even to the end of the age. Lord, I know that whatever happens, you are there with arms open wide. But when I forget, please remind me, Lord. Remind me to come back to you to rest and to remain in you, to remain in your rest. Help me, O Lord, to lead others also into your rest, to be that channel of your love and mercy, so that others too might find rest in you. Sulakta jivi Jisu Shia Baru bandiupi Somadan kurpi To eklo jasa Sulakta jivi Jesus Shia Baru bandiupi Somadan kurpi To eklo jasa Tuji Shia Tau Jesus Amchi shi tu rao Jesu Tu eklo amcho viswas Tu amcho viswas Tu jishi yetao Jesu Amchi shi tu rao Jesu Tu eklos amco viswas Tu amco viswas Wow. Utsambole. Responsibility. सगलो पेज माथ्यार घेवन दिसाची आखी वरां काबार जातात. जिवाक सुसेग मेवना, न्हिदूय जायना. दुसऱ्या दिसा तोच बार कितें करूं कांयच समजना. कामां लीव काडूं आनी घरा न्हिदूं जाल्यार घरचीं दुसरीं कामां आसतात. पूण जेजू आयज तूं आमकां सगळ्याक सहयोग दिता तुजेशी येवंक. तुजे बोगलेक एक वर सारूंक, एक वर तुजेशी उलोवंक, एक वर विसव घेवंक. कित्याक जेन्ना हांव तुजे कडेन उलयतां तेन्ना म्हजे तकलेचो पेज नाच जाता.
हे वरा भितर हांव दुसरें आनी कांयच चिंतिना, कित्याक म्हाका तुवें आपणाचे वेगीन उखलून दवरला. म्हज्या तकलेचेर, म्हज्या जिवाचेर आनी कसलोच भार ना अशें म्हाका दिसता. भोव मोगाला जेजू, जायते फावटी हांव चुकता, जायते फावटी हांव विसरता तूं हाजीर आसा म्हण. जायते फावटी हांव मागणें करूंक विसरता. एक कसली वो कसलें एक कामाक सुरवात दिवची न्ही पयलीं. म्हजो भार तूं सांबाळटलो हेंवूय हांव विसरता, पूण तूं म्हाका केदींच विसरोनाय. तूं म्हजो भार सदांच तुजेर घेवंक तयार आसा, कित्याक तूं म्हाका सदांच विसव दिवंक हाजीर आसता. मोगाला जेजू, तुका आर्ग आनी दिनवास आयच्या दिसा पासत आनी हे घोडये पासत. हें एक वरा भितर म्हजी सगळीं चिंतनां, म्हजें सगळें काम, म्हज्यो सगळ्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव तुज्या हातीन घालतां आनी इल्लोसो विसव हांव घेतां. Bob तुमकां चेपता Jezusi iya to kata patka to klun worta Bapaci begin Bap तुमकां चेपता Jezusi iya to kata patka to klun worta Bapaci begin तुझेशी येताव जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलो आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझेशी येताव जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास विसव जाय जेजूशी ये. ताजेशी येवन ताचें उतर आयक. ताच्या उतरान विसव मेळटा. ताची आज्ञा पाळ. ताची आज्ञा सदांच वर्ती. ह्या वेळार देवाचो उलो ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान आमच्या दोळ्या मुखार येता. हें देवाचें उतर आमी खरेपणी आयकुया, चित दिवन आयकुया, कित्याक हो जेजू आमकां विसव दिवंक वेता. हो जेजू आमचें सगळें समजता. चितान देवाचें उतर पळोवया, आयकुया.
Come out of him. Lord. He casteth out devils through Beelzebub, the chief of the devils. Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and a house divided against a house falleth. If Satan also be divided against himself, how shall his kingdom stand? Because ye say that I cast out devils through Beelzebub. And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your sons cast them out? Therefore shall they be your judges. But if I, with the finger of God, cast out devils, no doubt, the kingdom of God is come upon you. When a strong man, armed, keepeth his palace, his goods are in peace. But when a stronger than he shall come upon him and overcome him, he taketh from him all his armor wherein he trusted, and divideth his spoils. He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest. And finding none, he saith, I will return unto... And when he is come, he findeth it swept and garnished. Then goeth he, and taketh to him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Either make the tree good and his fruit good, or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt, for the tree is known by his fruit. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart the mouth speaketh. A good man, out of the good treasure of the heart, bringeth forth good things, and an evil man, out of the evil treasure bringeth forth evil things. But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Master, we would see a sign from thee. An evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonas, and behold, a greater than Jonas is here. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it. For she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon.
And behold, a greater than Solomon is here. खरो जिवो येशू आमचे लागीं तो उलयता, आजून उलयता. ज्या कोणाक आयकूंक खुशी आसा पळय ताका. ताणें सगल्यांक बरें केलें. ताणें दुयेंस बरें केलें. वेगवेगळे तरेचे देंवचार वो मेळे आत्मे बसलेल्यांक ताणें पेकोवणी दिली, सोडयली तांकां, रिलीज्ड. तुका खंयची सुटका जाय? वॉट फ्रीडम डू यू नीड? लूक एट हिम एंड टेल हिम. जेजूक पळय भोव पवित्र साक्रामेंतान वेगवेगळे तरेचे आमचे प्रश्न आसा. हाड ताच्या पांयाशी, भिये नाका. डोंट बी अफ्रेड टू टेल हिम. ही नोज. आनी आपणा लागीं आदार मागतल्यांक तो केन्नाच पाट वळना. पवित्र आत्म्याचें देणें आपणा लागीं मागतल्यांक केन्नाच साणूंक ना. पवित्र पुस्तकान वायट मेळो आत्मो ताणें काडलो खरो, त्याच बराबर पेकोवणी दिली. ताचो आशिर्वाद आमकां सगल्यांक फावो. ह्या वेळार ताचेर नदर मारुया, आमची मागणी ताचे मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन सगळीं आमी मागुया जीं कोण बरीं नात. कोरोना व्हायरसाची पिडा नव्यान परतून केसी वाडूंक लागल्यात आमच्या भारतांत. भायल्याय देशांनी कोरोना व्हायरसाची पिडा परतून वाडूंक लागल्या अशें दिसता. जरूय वासीन आयिल्लें आसा, तरूय नवे तरेन जेन्ना ही पिडा परतून येता तेन्ना आनिकूय वावर करचो पडटलो. ह्या पासत एकल्याच्यान जाता आनी तें खरेपणी जाता. आमकां ह्या सगळ्या वायटांतलो निवारूंक ताच्यान जाता. ताका देवान मळबाखाल पदवी दिल्या. बिलीव, ट्रस्ट इन हिम. आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जातना आमची मागणी ताचे मुखार दवरुया. भोव करून जीं कोण बरीं नात आनी जाणी आमकां सांगलां आपणा पासत माग, तांचे पासत आमी मागुया. तुजी खासगी मागणी, जें तूं मागूंक सोदताय जेजू लागीं, जें तूं सांगूंक सोदताय ताका, तें ह्या वेळार सांग. टेल हिम वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल हिम. Ask him whatever you want to ask. Your answer will come for sure. खरेपणी हो जबाब तुका ह्या दिसांनी मेळटलोच. अविस्वास दवर आनी विचार जेजू लागीं. भोव पवित्र साक्रामेंतान ताचे लागीं विचार. Ask him in the most blessed sacrament.
खरो जिवो जेसू ह्या वेळार तुजेर नदर घालता. पळय ताका. लूक एट हिम. ही इज लुकिंग एट यू. तो तुका पळयता. तो तुका विसव दिवंक सोदता. तो तुका शांत समाधान करता. तो तुजी मागणी आयकता. जेजू, तुज्या अमोलीक रक्तान आमचे घाव पेकय. जेजू, तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां धुवून काड. जेजू, खुर्सार आमचे पासत तुवें ओतयल्ल्या रक्तान आमकां सोडवण फावो कर. आशीर्वाद तुजो दीस सोमया आमकां. तुज्या मोगान आमकां भर. तुजो आशीर्वाद घेवंक आमकां पुर्ती कर आनी ह्या पासत आमची पातकां बोगसून घेवंक आमकां धीर आनी बळ दी. आमची पातकां ओळखून घेवन ताचे बोगसणे आमी मागुशी कर. पातकाक लागून आयिल्लें सगळें दुयेंस नपयत कर जेसू. आमी आमचें जिवीत निटायेर घालता. ह्या कोरेजमाच्या काळान आमी आसा आनी ह्या कोरेजमाच्या काळान आमी निचेव करूंक सोदता. तूं आमकां सोडय सगळ्या वायटांतली. जायती आमची मागणी आसतली. जायत्या पासत वी वॉन्ट टू प्रे फॉर आवरसेल्व्स. वी वॉन्ट टू प्रे फॉर अदर्स. ब्रिंग टू युअर माइंड. कसलेय मागणें तुजें जावं. घडये तूं कोणाक पेकोवणी सोदताय. घडये तूं कोणा पासत बोगसणें मागताय. घडये तुका वस्तू समजना ताची समजणी तूं घेवंक सोदताय. दिमी घालून जेजूचो आशीर्वाद घेवंक तयार जावया. आनीक एक पावटी माग ताजे लागीं. तुका आशीर्वाद कसलो जाय. कित्याक आशीर्वाद जाय. कसलो विसव तुका जाय. जेजूक सांग. आनी सगळी आमची मागणी एक करून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आमी सगळीं बाराबर व्हडल्यान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्या पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्या पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्या पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिणेक म्हजी तुझे विणे शांती ना परवसो तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिणेक म्हजी तुझे विणे शांती ना परवसो Jesu tu motivo Amrut civitazo Daruk tu otmiazo Kusud bonezo Jesu tu motivo Amrut civitazo Daruk tu otmiazo Kusud bonezo Pakirosni Tuzoitai Tus mozorasa Kurpakaku Upot watai Krivik civitan botai Pakirosni Tuzoitai Tus mozorasa Kurpakaku Upot watai Krivik civitan botai Jesu tu motivo Obru civitazo Taru tu otmiazo Kusud bonezo Jesu tu motivo